पणजे पाटो पुलार बाबत जाल्ल्या रस्त्याची खरवट ट्रकात भरनासतना डांबराची खडी काढून सरळ मांडवी न्हंयत उडयतात। हे भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार जी कामां हातात घेतात ती कामां तांच्यांनी सुरळीत करची सोडून आनीकूय वायट तरेन करतना दिश्टी पडटा। अशी कामां मध्यान रातच्या वेळार हे कामगार करतात। बारीक बारीक कामां जर अशी करतात जाल्यार व्हडली कामां कितले वायट तरेन करता आसतले हाचो प्रश्न आतां सर्वसामान्य जनतेक पडपाक लागला। तुम्ही पळोवपाक शकता कशा तरेन ह्या पुलाचे काम रातच्या वेळार चालू आसा आनी ही सगळी खडी उरफाटून ते मांडवी न्हंयत उडयतात। अशेंच जर हे कामां करपाक लागले जाल्यार फुडली सैमाचो इबाडूय जावंक शकता। मांडवी न्हंयत जलचर प्राणी आसा त्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकतात। पळोवपाक शकता रातच्या वेळार हे काम चल्लां आनी कितल्या बाबत परिस्थितीन ही खडी काडून ते सरळ मांडवी न्हंयत उडयता। हातूंत कसल्याच सैमाची जतनाय घेयनासतना हे काम चालू आसा हे पूर्णपणे दिसून येता।